राजीव गांधीची एनिवर्सरी हांगा आमी 75वी एनिवर्सरी सेलिब्रेट केल्या आनी हांगाच्यान आतां PCCच्या ऑफिसाक कार्यक्रम आसतलो आनी सांजचो मेन कार्यक्रम मडगांवच्या रवींद्र भवनाक दवरला। आयज आमी देशभर देशाचो पयलो आदलो पंतप्रधान जेणे एक देशांक वेगळी क्रांती हाडली, ती एक युथांक मुखार व्हरपाची, ती जावं आमच्या IT रेवोल्युशन, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर्स, स्पेशली पंचायत राज, अशें करून एक वेगळे वेगळे काम तेणें लोकांक जी गरज आशिल्ली त्या प्रमाण केल्लें। त्या महान पुरुषाचे जो सदांच आपल्याक यंग आनी आमचे देश यंग म्हणून सदांच हें करतालो, मुखार व्हरतालो युथाक, तेजे आयज 75वे बर्थ एनिवर्सरी। देशभर काँग्रेस पार्टी तशें तेजे खूब चाहते ती साजर करता। आयच्यान ती सुरू जाता। आयज आमचे जवळ जवळ 4 प्रोग्राम आसात। आयज तेजे नंतर आमी काँग्रेस हावसां आमचे प्रोग्राम आसतलो, तेजे नंतर म्हापशां 12 आनी तेजे नंतर 4 एक व्हडलें सेमिनार आसा मडगांव रवींद्र भवनाक। सो ह्या दिसाक म्हाका दिसता देशाचे सगळे तरणाटे ताका याद करतात, जांकां तेणें तेंचेर विश्वास दवरलो आनी 18 वर्सांचेर तांकां मतदानाचो अधिकार दिलो। हें म्हाका दिसता खूब व्हडलें एम्पावरमेंट, तातूंत भितर आमच्या युवकांक खूब प्रोत्साहन दिलें। सो तेणें खेळा खातीर वेगळे प्रोत्साहन दिलें, एक खेळ मुखार व्हरपाक, स्पोर्ट्स मुखार व्हरपाक आनी स्पोर्ट्सांतल्यान देश बांदून घेवपाचो वेगळो प्रयत्न केले। आनी त्या टायमार जेन्ना IT ह्या देशाक हाडटाले, म्हाका दिसता जगांतले खुबशे कमी देश आशिल्ले जे IT रेवोल्युशनाचें एक स्वप्न पळयताले, तातूंतलो भारत देश त्या टायमार एक IT रेवोल्युशन करपाचें स्वप्न पळयतालो। IT आम आदमीक कडेन पावोवपाचें जें स्वप्न आशिल्लें आयज तें सफल जाल्लें आसा। आयज गरीबांतलो गरीब मनशा कडेन आयज मोबायल कम्युनिकेशन पावल्लें आसा। आयज तेज्या मोबायलांतल्यान तो जगाच्या खंयच्याय कानकोपऱ्यांक पावता। हें सगळें रेवोल्युशन हाडपाक म्हाका दिसता राजीव गांधीचें खूब कंट्रिब्युशन आसा। एक वेळ आशिल्लो टॅलिफोन कनेक्शनाक वर्सांनी वर्सां रावपा पडटालीं आनी आयज तूं पयशे घेवन वच, 10 मिनटां भितर तुगेलो मोबायल आयज एक्टिवेट जाता। सो हो केदो व्हडलो क्रांती